नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन हालींच एक अपॉइंटमेंट जाली ती म्हणजे वर्किंग प्रेसिडेंट आणि गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीची. सुनील कवटणकर हांकां वर्किंग प्रेसिडेंट म्हणून अपॉइंट केले आनी जी कमिटी आशिल्ली अंडर गिरीश चोडणकर तातूंत आनी एक आयले हेड. सो फर्स्ट टायम आफ्टर बींग अपॉइंटेड एज वर्किंग प्रेसिडेंट आमी तांकां रिक्वेस्ट केले. दीस इज फॉर रिकॉर्ड सेक आय एम सेईंग इज फर्स्ट एवर इंटरव्यू एज वर्किंग प्रेसिडेंट. देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. वर्किंग प्रेसिडेंट 4 वर्किंग प्रेसिडेंट जाले, 3 जाणांक पयलींच केल्ले. तुजे डिले कित्याक जालो? पळय, डिले तूं जालो म्हणटा पळय, तो डिलेचो प्रश्न ना, पार्टीचो प्रोसेस आसता. कदाचित पार्टी हें जें म्हजो अपॉइंटमेंट आयलो वर्किंग प्रेसिडेंट म्हणून, दॅट वॉज ऑलरेडी इन द पायपलायन. पार्टी वॉज इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सम इनपुट्स. आनी तुका खबर आसतली आमची ऑर्गनायझेशनल मिटिंगूय जाली, वेरीन आमचे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन गोंयांत आयले आनी वेगवेगळे पदाधिकारी, वेगवेगळे पक्षाचे लिडर्स तांचे कडल्यान इनपुट्स घेतले. आनी इट वॉज डेफिनेटली इन द पायपलायन दॅट इज हॅपन्ड. इट इज अ रुटीन प्रोसेस. इट इज नथींग कॉल्ड डिले इन दॅट. पयले हितून नाशिल्लो, बट युअर नेम वॉज दॅर, बट यू वॉज एज अ को कन्व्हेनर. Yeah, I was appointed as that is a different responsibility, co-chairman of coordination committee. But it is an appointment done by the party high command. So, Okay, tell me what happened that day. KC Venugopal आयले. What was the discussion? Something which you can talk. आता you should know that the discussion between the general secretary organization KC Venugopal आणि आमच्या मध्ये असले is a confidential discussion. It was about the strategies that we will put forward in place as far as the coming elections are concerned. It was about how to grow the organization. It was about how we can bring everybody together and how we can get the people on board who have gone away from the party for various reasons. म्हणजे खूप वेगवेगळ्या कारणां खातीर थोडे लोक पक्षा कडल्यान पयस गेल्या. आनी मोर पर्टिक्युलरली हांव तुका सांगता, नॉन बी जे पी पार्टी कडेन जर कोण गेल्या पक्षा कडल्यान, कितें गैरसमज आसतले, कितें रागवे फुसवे आसतले, जाल्यार त्या गजालींच्यान जे लोक सायडीक जाले तांकां परत मेन स्ट्रीम आमच्या ऑर्गनायझेशनान कशें हाडप. आनी त्याच बरोबर पार्टी स्ट्रेंथन करता आसतना गोंया खातीर पार्टी बरें कितें करूंक शकता, कितें प्रॉमीस करूंक शकता, कितें डिलिव्हर करूंक शकता. आनी आज जें बी जे पीन गोंयान जो डिस्ट्रक्शन चालू केला, जो बी जे पी हो स्वता भस्मासूर जो गोंयान निर्माण जाला, तो भस्मासुराचो रथ कसो थारोवप हाजेर बद्दल तें सगळें डिस्कशन आसलें. सो हें एक टायमींग आमी बारीक पळयलें की एक नवी पार्टी जाता, गोवा काँग्रेस पार्टी, आनी तेजे नंतर KC वेणुगोपाल येता. वॉज दीस लायक ट्रबल शूटिंग की खंय तरी प्रॉब्लम जातलो, फाटीं फुडें आमचे लिडर सोडून वतले, दुसरी पार्टी जातली? वॉज इट पार्ट ऑफ दॅट? नॉट एट ऑल. म्हाका दिसना की इट वॉज अ ट्रबल शूटिंग मेजर. कित्याक तूं जर पळोवपाक वचशीत जाल्यार आमचे तशे खंयचे लिडर सोडून वचपाचे आनी ते नवी पार्टी कितें जाल्या तातूंत वचपाचें तरी खंयच्याच इंडिकेशन कांय दिसूंक ना. आनी तशें तुमकां दिसलां कितें जाल्यार म्हाका खबर ना. तुमचे बी आयला कितें नजरेन तशें कोण लिडर बी सोडून वचपाचें? आमचे आयले डायरेक्ट आमी सांगतले नांव ना, तेच म्हणटा. म्हणजे तुजें तेन्ना येवंक ना, आमच्याय येवंक ना डेफिनेटली सद्या. पूण ते आनी जे नवी पार्टी आनी हें म्हणटा पळय, वी आर इन अ डेमोक्रेटीक कंट्री. आतां नो डावट दॅट बी जे पी दिसान दीस ती डेमोक्रेसी काबार करपाचो प्रयत्न करता, लोकशाही काबार करपाचो प्रयत्न करता. आनी हे लोकशाही जी वाटोवपाचो आमची काँग्रेस पार्टी आनी आमचो काँग्रेसीचो लिडर राहुल गांधी आज देशभर भोंवून लोकशाही, कॉन्स्टिट्यूशन वाटोवपाचो प्रयत्न करतात, ते सेटअपान जर फाल्यां खंयची पॉलिटिकल पार्टी जन्म घेवपाक सोदता जाल्यार ताका कोण आडोवपाक शकना. पण इम्पॉर्टंट कितें आसता की ही जर आयचे हे पॉलिटिकल सेटअपान जेन्ना चित्र क्लियर आसा, इट इज काँग्रेस वर्सीस बी जे पी म्हणून कितें, आनी डेफिनेटली अवर अलायन्स पार्टनर्स हू एवर आर देर वीथ अस थ्रू आउट सिन्स 2022 इलेक्शन्स, हाजे व्यतिरिक्त जर आनी कितें नवी पार्टी जन्म घेवपाक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता पार्टी जन्म घेवपाक सोदता ती पळोवचे परस ही पार्टी जन्माक कोण घालता हें पळोवपाचें चड गरजेचें आसतलें. कोण घालता अशें दिसता तुका? काल जो कोण घालता तें पळोवपाक म्हाका कितें आसा, हांगा बसून ज्योतिशीगिरी करपाची ना. ज्योतिश फ्युचरांतले हांव जाल्ल्यो गजाली सांगता. पण हांव अमक्या तमक्यान म्हणून पिन पॉयंट करना. पण रुलींग पार्टीचो काल अध्यक्ष जो आसा तो, ताजी काल हांवें भविश्यवाणी पळयली दामू नायक बाबाची, जो बी जे पीचो प्रदेशाध्यक्ष आसा. तो पार्टी जन्माकूच येवंक ना आनी तो सांगता की ती 2-4 सिटां जिखतली म्हणून. म्हणल्यार इट इज लायक प्रॉडक्ट लॉन्च करचे पयलीं ताजें एडवर्टायज केल्ले भशेन जाली, अशी थंय चित्र दिसलें निर्माण जालें. आनी अशे विचार खूब जाणांनी म्हाकाय म्हणले, अरे असो कितें काय म्हणून बी जे पीचो अध्यक्ष ती पब्लिसिटी कित्याक करता काय म्हणून.
So what point you want to make? I don't want to make any point. I am just telling you what point other people have told me. So BJP has formed the party. I don't know. I don't even know whether that party is formed. You will believe if someone says it पण is. इतिहास जर तूं पळोवशीत पॉलिटिकल गोंयचो पॉलिटिकल जर हिस्ट्री पळोवशीत आनी हांव म्हणना की जशी BJP लोकांक पिश्यान काडपाक मुघलांच्या काळान पोर्तुगीजाच्या काळान म्हणल्यार 500 वर्सां 2000 वर्सां फाटल्यान वता हांव तितल्या वर्सां फाटल्यान म्हणटा वचपाची गरज ना 5 वर्सां फाटल्यान वच जाल्यार जेन्ना डिविजन ऑफ वोट्स जालें BJP विरोधी वोट जेन्ना डिवायड जालो मतां जेन्ना ती डिवायड जाली जी सरकाराच्या विरोधान लोकांचो राग आसलो तो डिवायड जालो एक चित्र निर्माण केलें आज कठऱ्यान उबें करूंक जाय आसलें सरकाराक BJPक जांचें हें सरकार आसा ताजे जाग्यार काँग्रेस पार्टी जी ऑपोजिशन पार्टी आहा तांकां कठऱ्यान उबें केलें आनी जेन्ना एक चित्र निर्माण जालें आनी डिविजन ऑफ वोट जालो ताचो डायरेक्ट बेनिफीट BJPक मेळ्ळो सो फाल्यां पार्ट्यो कितल्यो आसूं आनी कितेंय जावं लोकांनी विचार करपाची गरज आसा न्हय की डिविजन ऑफ वोट्स जालो ताचो फायदो कोणाक जातलो तो The term, now itself, I'm taking little time over this कारण खूपशा जाणांचे सध्या हो विषय झाला असा की गोवा काँग्रेस पार्टी नेम itself indicates that this party is either a fallout of Goa Pradesh Congress Committee or it's a attempt to confuse people. पळय सॉफ्ट ड्रिंक आसता न्हय कोका कोला हांव एग्जाम्पल दिता इजी कळपाक फाल्यां जर कोणें ठोका कोला म्हणून काडलो जाल्यार तो कोका कोलाक कॉम्पीट करूंक शकना न्हय कोका कोलाच आसतलो ठोका कोला 4 दीस चलतलो आसपाची गजाल न्ही हांव तुका खरी गजाल सांगता सो एग्जाम्पल आयदर यू हॅव टू रिलॉन्च रिब्रँड युअर सेल्फ समथींग एल्स बट तुका जर फाल्यां नांव वोट शेअर डिवायड करपाक नांव सुद्दां जर आमच्या पार्टीचें जर कोणाक घेवपाक पडटा जाल्यार इट इज नथींग लेस दॅन ठोका कोला ट्रायंग टू कॉम्पीट विथ कोका कोला इट्स लायक दॅट एज सिंपल एज दॅट तुमी हें केलें चांचपणी केली की आपल्या भितरले कोण आसा इनवॉल्व भितर की वचपाचें आसा चांचपणी केली म्हणल्यार राजकारण हें चांचपणेचेर आनी हाजेर खुबशें चलता इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करप आनी कितें जावप ताजेर वेगवेगळे स्तरा वयल्यान केलां पण अजून तरी तशें म्हाका आमचे कोण हे आमच्या पक्षाचे नजरेक येवंक ना कोण डिरेक्टली इनवॉल्ड आसा अशें कोणूच ना सध्या तरी आसा डेफिनेटली सध्या तरी फुडाराचो विचार कोण सांगूंक शकता फाल्यां पळयता जाल्यार तूंच जॉयन जावं आसा थंय गोवा काँग्रेस पार्टी अध्यक्ष अलायन्स करपाचें मागीर ओके युअर पोस्ट एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट कॅन यू जस्ट स्पेसिफाय आतां इतले वर्किंग प्रेसिडेंट जाल्ले आसा एक आसा गिरीश वीच इज अ प्रेसिडेंट आनी ताजे नंतर ते एल्टन आसा इफ आय एम नॉट रॉंग कालूस आसा MK शेख आसा इफ आय एम नॉट रॉंग आनी तूं आसा हे 4 जाण वर्किंग प्रेसिडेंट आसा सो रोल कितें जातलें म्हण वॉट एक्झॅक्टली टू मॅनी हेड्स अशें जालें तें आतां नॉट नेसेसरिली तूं जर पळोवपाक वचत आमचे जे वर्किंग प्रेसिडेंट आनी प्रेसिडेंट आसा पार्टीन सगळ्यांक कामां वांटून घाल्या कित्याक तुकाय खबर आसतलें ड्यू टू 2 डिफेक्शन्स पक्षाक एक भरपूर चूक आसली BJPन ही फूट घडोवन हाडली BJPन त्या लोकांक पयशांचें आमीश दिवन ईडीचो इन्कम टॅक्साचो प्रेशर घालून भंय घालून थोडे जाण तर सांगपाक पावले की आमीच पयलींच्यान संघाचे आसले आनी कितें म्हणजे विचित्र ते जिखले काँग्रेसीन गेले BJPन लोकांक फटयले देवाक फटयले हें चित्र जाणटा आसतना लोक BJPक ब्लेम करचे सोडून आमकां ब्लेम करपाक लागले अशी परिस्थिती आसतना वी हॅव ट्रायड टू रिइन्वेंट रिकन्स्ट्रक्ट आनी वी आर ट्रायंग व्हेरी हार्ड टू डू समथींग गूड फॉर द पीपल ऑफ गोवा आनी तूं जर पळोवशीत जाल्यार एंटायर जी आमची लिडरशीप आसा मेजॉरिटी ऑफ इट आय विल से आर ऑल यंग लिडर्स or new leaders and we have proved ourselves everybody has proved with their actions बेश्टी ती उतरां स्टेटमेंट आनी प्रेस कॉन्फरन्सीस घेवन न्हय तुवेंच पयलें आसतलें कितलेशेच प्रोटेस्ट मागीर तो जावं 39A विरोधान जावं आनी वेगवेगळे कारण लँड ग्रॅबिंगाचो जावं कितें आमी कितलेशेच प्रोटेस्ट केल्या कितले फावटी अरेस्ट जाल्या कितल्योश्योच केसी घेतल्या आनी अशे परिस्थितीन जेन्ना आज BJP सारको भस्मासूर जो एडमिनिस्ट्रेशन तांचे बरोबर आसा आनी कितल्योश्योच एजन्सीज तांचे बरोबर आसा हांव थोड्यो एजन्सीजांची नांवां घेना कित्याक मागीर ती कॉक्रोच जनता पार्टी म्हणून कित्याक जाली ती खंयचे एजन्सीचे वयल्यान तें हांव नांव घेना आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू कंटेम्प्ट ऑफ दॅट बट आज त्या लेवलाक BJP पावल्या कित्याक दे आर टेकिंग दीस कंट्री टुवर्ड्स टोटल डिक्टेटरशीप
So त्या my question is परिस्थितीत about जेन्ना वी आर फायटिंग अगेन्स्ट देम देन इट इज नेसेसरी दॅट वर्क्स आर प्रॉपरली डिवायडेड सो दॅट एवरीबडी कॅन यूज देअर एक्सपर्टीज इन पर्टिक्युलर फील्ड अँड गेट a good government that will do justice to the people, that will undo the injustice that BJP has done to the people. ह्या आतां बारीक पळयलें हांवें की काँग्रेसीन फर्स्ट टायम अशे इतले वर्कींग प्रेजिडेंट जाले. म्हाका दिसता वर्कींग प्रेजिडेंट पोस्टूय नाशिल्लो ना डेफिनेटली असलो हाजे पयलीं वर्कींग प्रेसिडेंट्स असले इतले जावनाशिल्ले पूण म्हाका ना इतले तितल्याचो प्रश्न नासता. इट इज अबाउट पार्टी न्ही. आतां पळय एका टायमार आतां म्हाका तूं एक सांग एका टायमार गोंयान मतदारसंघ कितले असले 30 आशिल्ले आज कितले आसा 40 फुडाराक प्रोजेक्शन कितले जावपाचें आसा 52 मागीर दीस इज द आन्सर टू युअर क्वेश्चन. हा सो ताका ते तुमी डिस्ट्रिक्टार वाडयलात न्ही. तुमी एक कुशावती डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्टार आमी वाडोवंक केलो. तुमी 4 पण डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सरकारान एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिस्ट्रिक्ट इन केले न्हय आनी आमकां दिसलें की एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिस्ट्रिक्ट आनी एक आसूंक जाय बिकॉज ऑफ द जॉग्राफी आनी द पॉप्युलेशन इज इन्क्रिजींग. सो जशें मतदारसंघ वाडटा जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशी जबाबदारी वाडटा. इट इज बट नॅचरल दॅट ऑर्गनायझेशन प्रत्येक हाची कॅपेसिटी तितलीच आसतली. म्हाका दिसता तुमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटूय 4 आसा. हय डेफिनेटली 4 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आसा. 4 बी लकी नंबर बी असो न्ही की 3 म्हजो तरी बाबा लकी नंबर. हांव 4 एप्रिलाक जाला सो 4 तारीख बर्थडे आनी 4 म्हयनो सो म्हाका तरी 4 लकी नंबर. ओके पूण आतां काम सुरू जालें तुमचें एज वर्कींग प्रेसिडेंट. यू हॅव बीन गिवन रोल्स ऑफ वॉट काम सुरू जावपाक काम बंद केन्नाच जमनासलें न्ही. ना पूण एज अ वर्कींग प्रेसिडेंट म्हणून ना दॅट्स ओके. काम वी आर ऑलवेज इन वर्कींग मोड 24/7 जाल्यार जी पार्टी जबाबदारी दितली जी काम वर्क एलोकेशन जातलें म्हाका अजून जावंक ना. म्हाका वर्क एलोकेशन जावपाचें आसा पण अपार्ट फ्रॉम दॅट वॉट एवर वॉज माय रुटीन वर्क दॅट आय वॉज डुईंग फॉर द पार्टी इट इज कंटिन्यूईंग. एक कार्टून आयलें आय वॉन्ट युअर रिएक्शन टू दॅट BJPचे पेजीचेर काल. ते म्हणटा की ते अशी बस दाखयल्या आनी सगळे लटकता 4 जाण भितर फर्स्ट टायम तूंय कार्टुनान दिश्टी पडला फॉर अ चेंज AI कार्टून. आनी ते म्हणटा की काँग्रेसच्या आमदारा परस वर्कींग प्रेसिडेंट चड जाले म्हणून. पळय आज BJPन आपले एक टायमार BJP आपले पेजीचेर मुद्दे घालताली की पोस्टर घालताली की मायनींग लूट 36,000 कोटीचे रिकवर करतले, ड्रग माफिया रिकवर करतले, रिजनल प्लॅन आसा तो बदलतले, लोकांक जमनीचो हक्क दितले, लोकांक हें करतले, सिलिंडर फुकट दितले, करप्शनाक भितर उडयतले, रेपिस्टांक भितर उडयतले. आज कितें जालां हें सगळ्यो ज्यो कर्मां केल्ले लोक तांचे कडेन आसा सो तांकां आज BJPची पेज ही मुद्द्याची पेज उरूंक ना. आज ते कार्टून नेटवर्क जाला म्हणून तांकां कार्टुनां करून घालची पडटा कित्याक मुद्दे ना न्ही तांचे कडेन. आज तो BJP होच आज मुद्दो जाला. BJP is the problem today. So BJP cannot give any solutions. So BJP has gone down to such a level that they have reduced themselves to a cartoon network page. काँग्रेसीचे उलयता आसतना लेट्स बी व्हेरी प्रॅक्टिकल अबाउट इट की तुमचे यू मायट हॅव युअर ऑर्गनायझेशन एक्रॉस ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज पूण जे तरेचे लिडर जाय जे तुमकां विनींग कॉन्फिडन्स दिवपी मनीस जाय ते तुमचे कडेन सद्या ना. ना आय विल डिसअग्री टू वॉट यू आर सेईंग. तूं जर फाटल्या काळान पळोवशीत इवन 2000 हांव म्हणटा तूं फाटल्या सोड 2017 वच जाल्यार जे आमदार जाले ते व्हडले कोण इस्टेब्लिश व्हडले प्लेयर अशे कोण नासले. तांकां पार्टीन वयर काडले, तांकां पार्टीन बॅक केले, तांकां लोकांनी सपोर्ट दिलो आनी ते निवडून आयले. हेच गजाली खातीर आज पर्यंत गोंयचें राजकारण वाट लागला. ही मानसिकता बदलपाची गरज आसा. हो पर्स्पेक्टीव बदलपाची गरज आसा की विनींग कॅपेबिलिटी म्हणल्यार कितें डिफेंडर आसप सांगता तुका रेंज रोवर्स आसप ताजे कडेन 100 कोटी 200 कोटी 300 कोटी ही मानसिकता मिडियान आमी आनी प्रत्येक मतदारांनी हाणें चेंज करपाची गरज आसा. आज पळोवपाक जाय की गोंयान आज अस्तित्व धोक्यान आसा आनी गोंयचे अस्मितायेचो आनी अस्तित्वाचो प्रश्न निर्माण जाला. अशे परिस्थितीन कोण लोक फुडें आसतले जे BJPक टक्कर दिवंक शकता, जे BJPचो प्रेशर हँडल करूंक शकता, जे BJPची ब्लॅकमेल्स आनी BJPचे आमिशां आसता ती विथस्टँड करूंक शकता आनी त्या लोकांक आमी जाता तितले फुडें काडपाचो प्रयत्न करतले, तांकां प्रोत्साहन दिवपाचे प्रयत्न करतले आनी फाल्यां तांकां निवडून हाडपाची जबाबदारी ही लोकांचेर आसतली. इट इज डिफिकल्ट टू गेट सच कायंड ऑफ पीपल. I don't think so. There are a lot of good people. It is the capacity of the party also that we should be able to identify them and we should be able to give them a platform. And I can proudly say that we have so many of young generation leaders. I will
name a few for you, not much, and I will. पण that should not ना- go as ना- a commitment for ticket. ना, पळय तिकेट जो म्हणटा आनी कॅन्डिडेचर वर्किंग म्हणटा, प्रेसिडेंट नांवां घेता म्हणटकच अरे बाबा म्हाकाच तिकेट मेळूंक ना 2 फावटी, तूं आनी हांव दुसऱ्यांक कितें दितलो? Okay, you can name हांव now. पार्टीचो कार्यकर्तो, तिकेट दिवपाचें म्हज्या हातान ना. Okay. तिकेटीचो प्रोसिजर आसता, थंय प्रदेश इलेक्शन कमिटी आसता, ती मागीर So, सेंट्रल so इलेक्शन precisely I said आसता. it should not be So, taken as a it is not a commitment. ticket. I am just telling you Okay. that we have good people who are fighting for Goa today. There are so many of them from north to south. आता तुवें येते म्हणलेल्या कारणान नाव आय विल नॉट वॉन्ट टू नेम देम एट दिस स्टेज, I just कित्याक saw. देन इट विल बिकम दॅट आय एम प्रोजेक्टिंग देम. अच्छा, so I just stopped you. असा पूण नॉट टू साऊथ डेफिनेटली पीपल आर देर डेफिनेटली. प्रत्येक तूं आज मतदारसंघात पळय न्हय, आज कितलेशेच लोक आमचे पार्टीचे आसात, पण जे लोक पार्टीचे भायर आसा ते जॉइन जावपाक सोदता. आतां नाव एज वी स्पीक 1 पर्सन इज जॉयनिंग ऑलरेडी इन द ऑफिस. शिरोडकर आसा. हांव हर्षिताचे थंय जॉयनिंगाक वचपाचो आसलो, आय शिवप्रसाद कुडंट गो शिरोडकर. बिकॉज दीस वॉज शेड्युल्ड. हम्म. आणि नाव आफ्टर दीस वेन आय विल गो फॉर अनदर इंटरव्यू देर इज अनदर जॉयनिंग दॅट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन साऊथ गोवा. आता आय एम नॉट 6:30. सेईंग दॅट दीस पीपल आर कॅन्डिडेट्स, दे आर जॉयनिंग द पार्टी. आमचे पार्टीन डे 1 क्लियर केला, तुम्ही जे पार्टीन येता, पार्टी जॉईन जाता, तुम्ही तिकेटीचे कमिटमेंट, तिकेटीची आशा घेऊन जॉईन जाऊ नका. यू आर जॉईनिंग द पार्टी, जॉईन द पार्टी, वर्क प्रॉपरली, काम करा, लेट द प्रोसेस टेक प्लेस. But someone who joins the Congress party 4 months ahead of election will ताच्या तकलेन आसतलेच तिकेटीचे, नाजाल्यार तो 4 वर्सां पयलीं कित्याक जॉइन जावना? पळय ताजे तकलेन कितें आसा तें तुका हांव सांगूंक शकना न्ही. म्हजे तकलेन कितें आसा तें हांव तुका सांगता. आमचें हें अशें आसा की फाल्यां लोकल ब्लॉक हांकां तांकां डिसिजन घेवनी, आनी दॅट रायट ऑफ द लोकल ब्लॉक एंड द लोकल बॉडीज, द डिस्ट्रिक्ट कमिटीज, नोबडी शूड टेक इट अवे. इज वॉट आय फील स्ट्रॉंगली. लास्ट मिनीट हे सगळे जॉइन जाता पळय न्ही, कांय टायम मागीर लास्ट मिनीट तिकेट मेळना म्हणून सोडटाय बी. पळय तो प्रॉब्लेम प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन आसतलोच न्ही. आतां प्रत्येकाचे एस्पिरेशन्स आसता, प्रत्येकाची इच्छा आसता. आतां प्रत्येकाक काय वचून आमी स्टॉप करूंक शकना, हें करूंक शकना. आमचो चडांत चड प्रयत्न आसतलो की सगळ्यांक एकठांय दवरप इलेक्शनाक वता आसतना. कित्याक म्हाका दिसता आज प्रत्येकान विचार करूंक जाय, स्वता पेक्षा चड, स्वताची तिकेट हाजे पेक्षा चड आज सरकार हें बदलूंक जाय. सरकार बदलूंक जाय कित्याक गोंय वांटोवपाक जाय म्हणून. गोंयचे फुडले जनरेशनाचो, गोंयचे पिडयेचो, गोंयचे जमनीचो, गोंयचे कल्चराचो आज अस्तित्वाचो प्रश्न, तांचे एक्झिस्टन्शियल प्रॉब्लेम निर्माण जाला. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता प्रत्येकाक सॅक्रिफायस करचो पडटलो. आनी त्या वेळार प्रत्येक जाण जेन्ना काँग्रेस पार्टी ही इस्टॅब्लिशूच जाल्या ऑन द मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सॅक्रिफायस, ते एक्सेप्ट करून दे वील गो हेड. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business. तूं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतलो? एनी इफ येस, which constituency? I have as of now not taken any decision to contest. Are you so in the race though your anywhere? second, no, I have told you very clearly. So there is your second question does not warrant Not an answer taken from me. decision whether to contest or not. No, I want to focus on the party right now and the organization. My party has entrusted me with a big responsibility. आणि हांव तरी हें वर्किंग प्रेसिडेंट हें पद, कित्याक हांव ग्रासरूट कार्यकर्तो म्हणून वयर सरलेलो. हांव जॉइन जाता आसतना यूथ काँग्रेसीन जॉइन जाल्लो, डिस्ट्रिक्ट कमिटीचेर यूथ काँग्रेसीचें काम केलां, NSUआयन काम केलां, NSUआय स्टेट प्रेसिडेंट जाला, पार्टीचो सेक्रेटरी जाला, जनरल सेक्रेटरी जाला, वायस प्रेसिडेंट जाला. आज पार्टीक दिसलें म्हजें काम पळोवन आनी त्याच प्रमाणे ओवरऑल जो फीडबॅक आसलो ताजे प्रमाणे पार्टीन म्हाका जी आज जबाबदारी दिल्या, म्हाका दिसता आय शूड बी गिवींग जस्टीस टू दीस पोजिशन and not take this position as a position of glory. अलायन्स पार्टनरा सांग पळोवया. वीच आर द अलायन्स पार्टनर दॅट यू ओपन फॉर टॉक्स? एनसीपीन ऑलरेडी सांगलें की आपूण अलायन्स करता म्हणून. एनसीपी शरदचंद्र पवार ग्रुप. RGP, do you think Congress should be open for discussion? I am of the opinion that we are open for discussion with everybody who is against BJP and who Aam has Aadmi throughout Party. been against BJP. Our party has made it very clear. So as far as the parties are concerned,
the parties which are against BJP, which are working against BJP, which are position themselves against the BJP, Do you who are agree fighting with RGP BJP, I strongly feel that we should take everybody Do on you board. believe RGP is against BJP? Who? RGP. There was a आतापर्यंत तरी- time जेन्ना तुम्ही तांचेरूच allegation करी, then there was a time when you wanted to have alliance with you, म्हाका दिसता- then you never had an alliance with them. तूं जर फाटले एक 2-3 इंटरव्यू और म्हणजे प्रेस कॉन्फरन्सीस सुद्दां काडून पळयत जाल्यार आय हॅव बीन ऑन रिकॉर्ड सेयींग दॅट एवरीबडी हॅज रायट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी अँड गो फॉर इलेक्शन्स. इट इज द पीपल हू वील डिसायड वेदर टू वोट फॉर यू ऑर नॉट वोट फॉर यू. फाटले फावट लोकांनी वोट स्प्लीट केलो, RGPक ऑलमोस्ट 10% वोट गेले. गोवा फॉरवर्ड आमच्या बरोबर अलायन्सान आसली. आपान सुमार 7.5% कितें वोट काडलेले. तातूंत ते डिव्हिजनान प्युअरली BJP जिखल्या. आमची कितलीशीच सिटां 500 मतां सकयल पडली, कितलीशीच सिटां आमच्या 1000 मतां सकयल पडली आनी BJP पावराचेर आयली. तूं जर टोटल पर्संटेज ऑफ वोट पळोवशीत, BJP इज एट 33% वोट शेअर इन गोवा. म्हणजे 33% वोट फक्त BJPक पडलेलो आनी 67% मतां म्हणल्यार 67% मतां BJPच्या विरोधान पडलेली, पण ती विस्कळीत जाली सगळे वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्ट्यांनी. म्हणल्यार 1/3 तिगा भितरले एक भागाचो मत घेवन BJP आज सत्तेर आसा. हें एक्चुली मायनॉरिटी सरकार BJPचें जें सत्तेर आसा. बट तो सिट्युएशन अवॉयड करपा खातीर म्हाका दिसता ज्यो पार्टींनी आज ओपनली स्टँड घेतला आनी डेफिनेटली RGP तूं म्हणटा विरेश सुद्दां वेगवेगळ्या विशयाचेर गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट आसा. एसेंब्लीन सुद्दां दे हॅव बीन वर्किंग व्हेरी क्लोजली विथ अस. गोवा फॉरवर्ड डेफिनेटली इज अवर प्रिपोल अलाय एंड ही हॅज मेंटेन टू बी एन अलाय विथ अस. सो ह्यो सगळ्यो पॉलिटिकल पार्ट्यो आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी बद्दल म्हाका दिसता तांचोच लिडर म्हणटालो की आमकां अलायन्स नाका. नाव एज ऑफ नाव आय डोंट नो वॉट इज द सिट्युएशन. जाय म्हणून आय एम जस्ट टेलिंग यू वॉट दे हॅव सेड अर्लियर. सो नाव वॉट इज द सिट्युएशन अँड वॉट इज द ग्राउंड सिट्युएशन वी हॅव टू सी अँड अकॉर्डिंगली टेक अप. You are one of the senior members of the party, आमचे काँग्रेस पार्टी. पण काँग्रेस पार्टीचो प्रश्न असा जाता की जिखले जाल्यार सुद्दां कोण CM जातलो पळय न्ही, हो विशयाचेर सदांच ते फिसकट्टा. सो एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट आय वॉन्ट युअर रिएक्शन की पयलीं तांणी CM अनावन्स करचो ऑर लेट MLAs डिसायड CM. पळय, काँग्रेस पार्टी इज अ डेमोक्रेटीक पार्टी. काँग्रेस पार्टी इज नॉट एनी रिजनल पार्टी ऑर अ डिक्टेटोरियल पार्टी लायक BJP, wherein they will declare Baba this we have not done it as recently. I don't remember Congress party has done it की आमकां CM म्हणून प्रोजेक्ट करून ताजे अंडर इलेक्शनाक वचप. जेन्ना मुख्यमंत्री कायद्यान सुद्दां निवडून हाडपाची जबाबदारी जी आसता ती निवडून आयिल्ल्या आमदाराची आसता. सो जेन्ना आमदार निवडून येता द काँग्रेस लेजिस्लेटिव्ह पार्टी CLP जाका म्हणटात, दे टेक अ रेझोल्युशन आनी आयदर दे डिसायड हू इज देअर लिडर ऑर दे ऑथरायज द काँग्रेस प्रेसिडेंट टू डिसायड हू विल बी द CLP leader. Either of one happens. So that is a process which will take place once the MLAs are elected. आनी पळय झगडी जाता हें जाता म्हणटा ती इट इज स्वाभावीक की जेन्ना लिडरशीप पॉलिटिक्स आसा तातूंत मोर दॅन एका मनशाक एस्पिरेशन आसप जिखपाचें ऑर मुख्यमंत्री जावपाचें आनी तातूंतल्यान वाट काडून घेवपाची हें काँग्रेस करतलो. काँग्रेस हॅज बीन इन पावर फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स. सिन्स लास्ट 3 terms BJP उरल्या, बट अदरवायज काँग्रेस हॅज बीन इन पावर. ही प्रॉब्लेमां पयलीं आसली आनी ती प्रॉब्लेमां सॉल्व जाली. आज टुडे द प्रॉब्लेम वॉट BJP इज फेसिंग इज मोर डिफिकल्ट. फॉरगेट अबाउट चीफ मिनिस्टर. देर आर चीफ मिनिस्टर. देर इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी इन BJP टुडे इन एवरी डिपार्टमेंट. आमचो तरी कॅन्डिडेट आसत मुख्यमंत्र्या खातीर, पण आज BJPन प्रत्येक खात्याक मुख्यमंत्री तयार जाल्या. हू आर हॅविंग who are administering, no, I will not even say administering, who are ruling their departments as kingdoms. That is bad for the state and bad for the governance, because there is no governance. It is a bad governance party. So okay, as far as Congress is concerned, again coming back to the same point, आम्ही पहिले की लास्ट टायम MLAजाक सुद्दां रायट दिलो पळय 2017. तेंची कन्सेन्सस जाता म्हणसरूच वरां वता, मागीर दीस वता, फाल्यां मेळुया म्हणून येता. ऑल सॉर्ट थिंग्स आर हॅपनिंग. आतां नाव वाय आय एम आस्किंग यू इज दॅट जस्ट विनिंग एन इलेक्शन डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, बट रिटेनिंग दी पॉवर इज ऑल्सो अ मेजर इशू. Absolutely. पळय, विनिंग अ इलेक्शन इज वन पार्ट ऑफ इट. फॉर्मिंग द गव्हर्मेंट इज द सेकंडरी पार्ट ऑफ इट. And retaining the government is the primary part of it. Now, right now, we are working on the formula wherein we should form the government. Then we will be working on the formula
ऑफ हाव टू रिटेन दॅट गव्हर्मेंट. बट BJP जे कितें करता तें BJP करतलेच. वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट तांच्यो त्यो टॅक्टीक सदांच चलूंक जायना म्हणून. आनी म्हाका दिसता आज 2026 आमी आसा. इलेक्शन वी आर एक्सपेक्टींग अर्ली इलेक्शन्स मे बी परहॅप्स इन डिसेंबर ऑर अर्ली जानेवारी 2027. आनी 2029 नॅशनल इलेक्शन्स आसा. आज जर देशभर वातावरण पळोवशीत जाल्यार इट इज प्रिटी मच क्लियर की BJP इज गोईंग होम. तो मोदी मॅजीक आसलो पळय तो काबार जाला. याद दवर. मोदी इज टुडे बिहेविंग, प्रायम मिनिस्टर मोदी इज टुडे बिहेविंग, his behavior has gone down to an level wherein BJP's own people are embarrassed with that. देशाचो जगातल्या सगळ्यान व्हडले लोकशाहीचो नेतो एक फॉरेन कंट्रीन वता आनी फॉरेन प्रायम मिनिस्टराक मेळपाक वता आनी 8 आण्याचे चॉकलेटीचे पॅकेटां घेवन वता आनी ते दाखयता आनी हे करून नाचता. आय डोंट थिंक इट सुट्स a democratically elected head of state of such a big democracy to make a mockery of your nation over there. आज ताजी जगभर लज जावपाक लागल्या कित्याक तो डॉनल्ड ट्रंपाक कसो भिला, ताणें कसो सरेंडर केला आनी ताणें आमच्यो इकॉनॉमीक पॉलिसीज कश्यो अमेरिके फुडले कॉम्प्रमायज केल्या. जशी इराणा कडल्यान आमकां सवाय ऑयल मेळटाली ती रिजेक्ट केल्या, रशिये कडल्यान मेळटाली ती रिजेक्ट केल्या. ही कित्याक रिजेक्ट केल्या? कित्याक अदानीचेर केसी आसल्यो अमेरिकेक आनी हें ताणें सगळें रिजेक्ट केल्ल्या कारणान लोकांक हांगा LPG शॉर्टेज जाली. हांगा आज पेट्रोल कितलेशेच म्हारग जाला. तो भाग वेगळो, ताजी सेपरेट डिबेट घेवची पडटली. ही नितीन गडकरी E20 आनी E85 म्हणून फ्युअल हाडला. भितर कसलें E20 म्हणल्यार 100 ml पेट्रोलान 20 ml इथेनॉल. इथेनॉलाची फॅक्टरी दोनूय हाज्या चल्याचीच. हाज्या चल्याचे शेअर व्हॅल्यू हजारांनी कोटी पावलो कंपनीचो. त्यो लोकांच्या गाडयेन टाकयांक कलम येवपाक लागली कित्याक आमच्यो ज्यो गाडयो टँक्स आसा आर नॉट फीट फॉर दॅट इथेनॉल E20. सेकंडली ते इथेनॉलान गडकरी सांगतालो की ते E20 इथेनॉल येतकूच पेट्रोल फ्युअल सवाय जातलें म्हणून. फ्युअल पयलीं मेळटालें ताजेकून आज म्हारग जाला. वयल्यान ते E20 आसल्या कारणान गाडयेची मायलेज कमी जाल्या. मायलेज कमी जाल्या आनी गाडी तुजी काबार जाल्या. तो टोटल निसंटन सामान्य मनशाचें. त्या बरोबर ते स्मार्ट मिटर म्हणून ते कितें हाडल्या. म्हणून हांच्यो पॉलिसी कॉमन सामान्य मनशाक लुटपाच्यो. तो स्मार्ट मिटर म्हणून लावपाची आमी पळयल्या पिनल चार्जीस आनी कितें लावन कशें लूट करताले ते स्मार्ट मिटर तांच्यांनी होल्डार घाले हें लक्षांत दवरपाची गरज आसा. होल्ड म्हणजे ते कितले पर्यंत होल्ड. इलेक्शन गोंयचें काबार जालें की दुसरे दिसा स्मार्ट मिटर लोकांक लागतले. इट इज पॉज्ड. इट इज पॉज्ड. अशें इलेक्शन 100%. आनी अशा सगळ्या परिस्थितीन म्हाका दिसता गोंयानूच न्हय 2029 BJPचो सत्ता पालट जातलो. कित्याक पयरचे इलेक्शनाक 24 जेन्ना BJP अबकी बार 400 पार सांगताले ते 300 सुद्दां पार जावंक ना. जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक ते खंय तांचो फार जावपाचो आहा. 300 पार सुद्दां सोड. सद्या आतां थोडेच दीस उरल्या, म्हयनेच उरल्या इलेक्शना खातीर. सम सेज की ऑक्टोबरान जातले, सम से डिसेंबरान, सम से जानेवारी. अलायन्सा बरोबर, अलायन्स पार्टनरा बरोबर केन्ना अकॉर्डिंग टू यू, आय एम आस्किंग यू, केन्ना विशय सुरू करपाचो? इफ यू आस्क मी, अलायन्स टॉक्स आनी अलायन्स पार्टनरा बरोबर डिस्कशन वी शूड स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनीट. बिकॉज इन टुडेज critical times, today's crucial time when BJP is having everything. They are having the machinery at their hands, they are having the executive powers at their hand, they are having resources at their hand, and they are having all sort of jugglery at their hand. We should not waste a single minute to start discussions on alliance, and definitely we are in that process and we will start it. So alliance talks will start soon. Yes. And you will have alliance. Without alliance, there will not be. We will do what people of Goa wants us to do. If how do you know what people of Goa wants everybody to be together. People of Goa wants everybody to be a united force against BJP. हे मजें तुजें करून, इगो इशू करून, एटिट्यूड दाखोवन, झगडी करून कांय जावपाचें ना. BJP परती पावराचेर येतली हें समजपाची गरज आसा. सगळ्या लोकांक एकठांय दवरून, सगळ्या घटकांक बरोबर घेवन, अलायन्स पार्टनराकूय बरोबर घेवन जर आमी आज BJPक टक्कर दिली जाल्यार आमी गोंया खातीर कितें तरी करूंक सोदतले. ना जाल्यार गोंय काबार जातलें. काँग्रेस पार्टेक और खंयच्याच पार्टेक कांय फरक पडचो ना, तुका आनी म्हाकाय पडचो ना, याद दवर. पण गोंय काबार जातलें आनी हें जर गोंय वाटोवपाक जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक बरोबर दवरचें पडटलें आनी त्या डिरेक्शनान आमचो प्रयत्न आसतलो. देव बरें करूं. इनफॅक्ट टायम शॉर्ट आसा तुका, सो वी आर कटींग इट शॉर्ट, बट वील मीट यू अगेन फॉर अ लॉंगर इंटरव्यू. आनी कॉंग्रेच्युलेशन्स ऑन युअर अपॉइंटमेंट एज वर्किंग प्रेसिडेंट. थँक्यू.
हे आशिल्ले सुनील कवटणकर, वर्किंग प्रेसिडेंट गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी. वन थिंग वीच इज टेक अवे फ्रॉम द एंटायर इंटरव्यू इज दॅट अलायन्सा बरोबर उलोवणी खंयच्याय मिनटाक सुरू करपाची गरज आसा, कारण सद्या जे तरेन BJP वता ते तरेन म्हणटा की बाकीच्या ऑपोजिशन पक्षांनी एकठांय येवचें पडटलें आनी ती सद्या तरी काळाची गरज आसा. यू आर वॉचिंग गोवा न्यूज हब अँड दिस स्पेशल हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी. नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया, वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.